आमी गीत घेवया K11 पेज नंबर 144 सोयती वोन तो जावन येता. सोयती वोन तो जावन येता मेलोल्यांतलो शिवोन जाता दोनी शिसो मुक्ती दातार सगल्या मनशांक खुशाल करता देवा बापाक वाखाणुया देवा पुताक ओळखून दिवया पवित्र आत्म्याक वानोद कोरया पवित्रीत वेग एकल्या सेवा. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवंक. तुमकांय देव कृपा दिवं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार, द फर्स्ट फ्रायडे ऑफ द मंथ. तर आयच्या मिसांत आमी मागुया जे लोक पिडेंत आसा दुखी आसा तांचे पासत आमी मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून काकलूत दाखोवंक दोळे दाखोवंक आनी पेकोनी फावो करूंक आयच्या मिसान तांचे पासत आमी मागुया. म्हज्या भाव आनी भयणानो, हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवच्याक आमी पातकी म्हूण वळखून घेवंक आमी सगलीं म्हणुया. हांव पातकी सोड पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुनाह उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच आंकवान मारीक सगल्या देवदितां आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोड पदवेदा देव आमची काकलूत कोर, आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोणवाल्या बापा, तुज्या पुता आमचे पासत खुसार वळवळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मानाच्या जुल्मांतली आमकां सोडयली आनी ही तुजी वोडा मोगाची येवजून उपकारी काळजान मानून घेवन मोहिमेवून पुनर्जीवनपणाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. महादोर सभेन गमालियल नांवाचो एक फारिजेव आसलो. तो एक 9 वस्तो धर्मशास्त्री म्हूण आख्खी पर्जा ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशांक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सभेक म्हळें, इस्रायेलांतानो, ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय धरात. ह्या आदीं तेवदास नांवाचो कोण एकलो उपजलो. आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले. पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिंपडले आनी नांत जाले. उपरांत लोक घंटेच्या समयार
जुदास गालिलियकार उपरासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे शीस जोळीमोळी शिंपडले. तर तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, तांचे सोरशिले पयस सोरात आनी ताका सोडात, कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचें तांणी मानून घेतलें. तांणी धर्मदुताक आपोवन धाडले, तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक तांकां शिडकायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते महादोर सोबेंतले भायर सरले. ते दिसपटी देव मंदिरान आनी घरांनी शिकोवण दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटीत रावले. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें ठिकाण. म्हणुया. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगल्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें ठिकाण, सर्वेस्पराची घडसाण चाकूंक बगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें ठिकाण. हें हांव खात्रेन जाणो, जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराची दया माया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें ठिकाण. उद्गार. पुण्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा पोलमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलाच्या दर्याचेर पोलतरी गेलो आनी लोकांची उरपोज तांचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुना तांणी देखल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिस्सा सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोज आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक मोलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचें म्हूण उंडें घेवचें. ताची परिक्षा करूंक ताणें हें मोलें, कित्याक आपूण
कितें कोत्तलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इतलो सो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नात. तांच्या सिसा मदल्या एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. पूण इतले लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हळें, लोकांक बसयात. ते सुवाते जायते तोंड आसले म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिन वासून बसलोल्यांक ते वाटले. तेच पोरी मासल्योय वाटल्यो. तांकां जाय तितले वांटून दिले आनी 3 धादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरलात ते एकठांय करात. कांयच इबाड जावचें न्हय. देखून ताचे खावन जातूच 5 उंड्याचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अशें 12 पाटल्यो भरलेल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, देवाचे येवजणे आड कोणाच्यानूच वचूंक जायना. नो वन कॅन गो अगेन्स्ट गॉड्स वील. आमकां आमच्या जिवितांत कितें जाय जाल्यार आमी भावार्थांत देवा लागीं मागल्यार देव आमकां दिता. आनी होच तो देवाचो मोग आमच्या सोबे. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, गामेलिया नांवाचो एक फारिजियो आमकां सगल्यांक कोलीत करता आनी तो म्हणटा, देवाचें खोशे पोरमोने जेजूचें नांव परगडटा जाल्यार मनशान कांयच करूंक जायना. देवाच्या खोशेन जेजूचें नांव परगडटा जाल्यार मनशान कांयच करूंक जायना. देवाचे येवजणे आड कोणाचेनूच वचूंक जायना. हें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां, जेजू लोकांची भूक भागयता. जेजू लोकांची कुडी ओतम्याची भूक तो भागयता. आनी पयले सुवाते जेजू लोकांचे चुचुरे तो कोत्ता. लोकांक तो पळयता आनी जेजूक चुचुरे दिसता. ही फिल्स कंपॅशन. आनी चुचुरे करून जातच जेजू तांकां शिकवण दिता. ही प्रिचीज द वर्ड ऑफ गॉड. आनी मागीर तांची भूक तो भागयता. तांच्या कुडी ओतम्याची भूक तो भागयता. आनी तशेंच जेन्ना आमच्या जिवितांत वा जेन्ना आमी दुखांत आसता तेन्ना त्रास येता तेन्ना जेजू आमची चुचुरे तो कोत्ता. ही फिल्स कंपॅशन फॉर आवर ओन सिट्युएशन, टॅरिबल सिट्युएशन. ही फिल्स कंपॅशन. आनी त्याच टायमार चुचुरे करून तो आमकां देवाचें उतर वाचूंक तो आमकां सांगता. देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आमकां सांगता. आनी देवाचें उतरां पोरमोने तो आमकां घोटाय, शोक्ती, दया आनी धीर कोत्ता, एनकरेज कोत्ता आमच्या आडकोल्यांक फुडें करूंक. आनी दुसऱ्या सुवातेर आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां, फिलीप जेजूचो सीस तो एकल्याक कितले उंडे लागतले ताचो हिशोब तो कोत्ता. तशेंच ताचो दुसरो सीस आंद्रे त्या वेल्यार लोकांक जेवण कशें करचें तो उपाय तो सोदता. पूण जेजू तांकां सांगता, वेट अ मिनीट. कित्याक तो जाणा तांचे कोश्ट आनी तांचे कोश्ट तो सोजमोता. आनी 5 उंडे घेवन 2 नुस्तें घेवन देवाचो आशिर्वाद घालून तो दुसऱ्यांची भूक तो भागयता. त्याच टायमार हे ल्हान भुरग्यान 5 उंडे आनी 2 नुस्तें उदारपणी जेजूक दिले. आनी जेजून आशिर्वाद घालून दुसऱ्यांक लोकांची भूक ताणें भागयली. तशेंच आयज आमकां जेजू सगल्यांक उलो मारता,
उदारपणी आमी आमचे क्रिस्ती जिवीत दुसऱ्यांक दिवंक. उदारपणी आमी आमचो वेळ, आमचो टायम आमी दुसऱ्यांक दिवंक. दुसऱ्यांचे दूख समजूंक, आयकूंक आनी माप मेजो नासतना दुसऱ्यांक आदार करूंक. आनी हेंच करूंक देवाची कृपा आनी बोल आयच्या मिसांत आमी मागुया. आमी गीत घेवया C6 पेज नंबर 30 बागेंतल्या फुलां मदें. बागेंतल्या फुलां मदें, रानांतल्या झाडां मदें, कोणींतल्या दादो मदें, ईश्वराक सोडले देणे, जेजूच्या कळसाचो म्हज्या भावा आनी भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवाक बापाक मानता तसलें जावंक म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचे बलिदानान दोलायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्ले ते देणे आमी होगदायना जावंक आनी सासणाचे सुखांक आमी सोलामतीन जावंक पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राख म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूंक. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सवकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किती आनी वाखाणणी वत्या दोबाज्यांत आमी कोची. कित्याक जेजू जालो आमची पातकांची बोली. तोच तो दुलोप निरंपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मोन्नाचो नास केलो आनी आपूण पुनोन जिवंत जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सोर्गीचे सो दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक दांडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोलें. तुमी सोमेस घेयात आनी हातांतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कलराचें हें रोगत पातकांचे बोगसोन मेलच्याक तुजे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
so good, Purgotuja. Somja Jézu, ami Ongata, ani kashi pieta, Tikle pauti, tu voi Bovan Jesu, ami tu Lord, Purgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोवन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्पराक्या प्रितुमेच्या विस्तारलोले तुज्या पवित्र सोबेचो उगडास कर फिलिप नेरी कार्डिनल फेनरा आमच्या गौली बापा सिमिया आमचो आदारी बिस्त आनी सगल्या याज्ञीक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेलेल्यांत त्या आमच्या भाव भयण्याची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोटीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुज्या पोलचोरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आकवार मारिया देवाची माया सांगाती तिच्या पोती भागिवून सुजे भागिवून दोम दुता आनी सौकाली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगता बराबर सासनाच्या सुखांक आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सोनवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक Amen. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोले ते प्रार्थन आमी सगलीं म्हणुया आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावंक तुजें रायज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावंक आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांक तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोनवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशायेन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुशी सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दुताक मोले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेचे भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोंडमोणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक Amen. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूंक तुमची सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेल्यांच्या जेवणाक आपयला ती सुभागी सोंग्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आमी गीत घेवया D31 पेज नंबर 64 मोगाळ जेजू यो तूं यो
आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचे बोलूंक यो गोठाय तुजी दितुनी Osmor आमकां हाड तुजी Santos tuzo आमकां दी Favor nitli bola
प्रार्थूया. भोव मोगाल बापा, दोलायेन तुवें आमची सोडवण केली, तो दोलायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मोना वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच ताच्या पुनर्जिवंत लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरीन सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. सोरपोतवेदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सदांकाल आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचुया देवाचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. पागिवन फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे कालीस सोगलेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडूनची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो. संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देणे खातीर संतोशान आमी बापाक देन वाचता. आनी आतां आमचे पासत तुजे विनवती आमी मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजी विनवती ती शाती पावय म्हूण आमी मागता. आनी स्वता पासत तुज्या बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया R15 पेज नंबर 182 जेजू मोगाच्या आगट्या. जेजू